तुमी परत्यान जल्म जे म्हूण हांवें सांगलें म्हणून अजाप पावनाका. वारें आपणा खुशी आसा तें वाळटा, तसो आवाज तुका आयकता, तरी पूण तें खंय तावन येता आनी खंय सर वेता तें तूं नेणाय. पवित्र आत्म्या वरवीं जल्मल्ल्या हर एकल्याकी अशेंच घडटा. निकोदेमान विचारलें, हें सगळें अशें जावचें म्हळ्यार कशें? जेजून ताका जाप दिली, इस्रायेलांत एक शिकोणदार तूं, तरी ह्यो संगती तूं नेणाय मू? सतच हांव तुका सांगतां, जें कितें आमी जाणा आसाव तें आमी उलयताव, आनी जें कितें आमी पळयलां त्या विशयांतच आमी साक्ष दिताव. तरी पूण आमी दिताव ती साक्ष स्विकार करूंक मात्र तुमी तयार नात. संवसारी संगती विशयांत हांव उलयतना तुमी म्हाका सत मानिनात, तर सर्गीच्या संगती विशयांत हांव सांगीन जाल्यार कशें तुमी म्हाका सत मानतल्यात? सर्गींत हांव देवान आयिल्लो मनशापूत शिवाय हेर कोणीय सर्गी सोडून गेल्लो ना. जशें मोइजेन अरण्यांत सरपाक उबारिल्लो, तशें मनशापुताक उंच उबारूंक जाय. तोवळ ताका सत मानतल्या हर एकल्याक सासणीक जिवीत लाभतलें.